PWD अशें आहा ताका बजेट खूब आसता, पण खूब फावटी अशें दिसता की थोडे थोडे प्रोजेक्टांचे नाका तसो खर्च जाता, तेचे एस्टिमेटाक कांय हें आसना, दरबान आसना. ना आमचे तुमी येयले उपरांत रिफॉर्म्स कितें दिसतले आमकां? आमचे कडेन हांवें पयली गजाल म्हणजे हांवें एक PWD भितर कोर टीम केली. म्हणजे जे बरे तुम्ही चार्ज घेतात. टॉप इंजिनियर्स आहा तांची एक कोर टीम आसा. तातूंत एक प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर धरून एक चीफ इंजिनियर, सुपरिटेंडिंग इंजिनियर, एक दोग जाण बरे एक्झिक्युटीव इंजिनियर तांची एक कोर टीम केल्या. त्या टिमी बरोबर हांव 15 दिसांनी एकदां बसतां विदाउट एनी अजेंडा, बट वी डिस्कस प्रॉस अँड कॉन्स. फॉर एग्जाम्पल एक हें आयलें, डिमांड आयलो आनी पेपरवाले बरयताले आज हॉट मिक्स केलो फाल्यां फोडटा, आज घालें फाल्यां परतें मोडटा. तातूंतल्यान डॅमेज जाताली. इम्प्रेशनूय गव्हर्मेंटाचें रॉंग वता. तातूंतल्यान आमी डिस्कस करून ठरलें की एक हाय पावर रोड डिगिंगा खातीर एक कमिटी करी, हेडेड बाय प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर. ताजेर मागीर सगळे घाले, चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर घालो, तुगेलो BSNLाचो जनरल मॅनेजर घालो, तुगेलो वॉटर सप्लायचो चीफ इंजिनियर घालो, आनी एनी प्रपोजल फॉर डिगिंग ऑफ रोड शाल गो टू दॅट कमिटी. त्या कमिटीचें अप्रुवल घेवन मागीर डिगिंग करपाक. आनी आमी म्हटलें कितें, समज एक अर्जंट कितें जाय जाल्यार ती पावर आमी आमच्या एक्झिक्युटीव इंजिनियराक दिल्या. आतां खंय धर तूं मडगांव किंवा पणजे उदकाची पायपलायन ब्लॉक जाली, 2 बिल्डिंगेक उदक मेळना, थंय तुका ही कमिटीचें परमिशन घेवपाक रावचें पडना. सो ऑन द स्पॉट अशें कितें जर जालें जाल्यार एक्झिक्युटीव इंजिनियराक सांगलें सायट इन्स्पेक्शन कर, इमिजिएटली रेक्टिफाय करपाक परमिशन. आमच्या कोर कमिटीक थोडीं डिसिजनां आमी घेवपाक सोदतात वीच वील स्ट्रीमलायन द फंक्शनींग ऑफ द PWD डिपार्टमेंट. एक हांवें तांकां म्हटलां की लेट अस हॅव सम सिस्टीम टू कीप चॅक ऑन द एस्टिमेट्स. आज कशें आसा, जो एस्टिमेट डिविजन करता किंवा सब डिविजन करता, एसिस्टंट इंजिनियर, ज्युनियर इंजिनियर करता, त्या एस्टिमेटाचेर चॅक करपा सारकें कांय मेकानिजम आमचे कडेन ना, नाशिल्लें आतां पर्यंत. आज पर्यंत ना. ताजेर एक आमी विचार चालू आसा कशा पद्दतीन बाबा वी ओन्ली वॉन्ट टू व्हेरीफाय द एस्टिमेट. प्रत्येक एस्टिमेट व्हेरीफाय करपाक जाय अशें ना, पूण धातले 5 एस्टिमेट जर चॅक केले आनी एक मॅसेज गेली सगळ्यांक बाबा हे एस्टिमेट कित्याक कितें केलें जाल्यार प्रॉब्लेम जातलें, कित्याक कितें केलें जाल्यार अशें जर जालें जाल्यार एक मॅसेज सगळ्यांक वतली की वी हॅव टू बी केअरफूल वायल प्रिपेरींग एन एस्टिमेट. तो एक मेकानिजम आमचो चालू आसा. आडोवपाचे पावर्स आसतले ते तुमी म्हणटा ते ना, तें आमी सिस्टीम घालपाक सोदता पळय ताजेर आमची चर्चा आसा. हू इज द ऑथॉरिटी. आतां फॉर एग्जाम्पल आमी पयलीं रायट्स म्हणून एक कंपनी आशिल्ली जी रस्ते बिल्डींग सगळें क्वॉलिटी कंट्रोल चॅक करता. वन ऑफ द बेस्ट कंपनी एट दॅट टायम ऑफ रेल्वेज. मागीर त्या कारणाक लागून ताणें हांगाची टीम काडली आनी खंयची दुसरे हाडले आनी कितें प्रॉब्लेम जावपाक लागले आनी लोक बॉब मारपाक लागले, कॉन्ट्रॅक्टर बॉब मारपाक लागले. आनी पयर आमी तांचे टर्म काबार जातकीर नवे टेंडर काडले. तातूंत इंजिनियर्स प्रायवेट लिमिटेड म्हणून सेंट्रल गव्हर्मेंटाची PSU तांणी बीड केली. तांकां तें काम मेळ्ळें. सो एक 15 दिसां भितर दे वील टेक ओवर द वर्क वीथ रायट्स ऑफ डूइंग. म्हणजे क्वॉलिटी कंट्रोलाच्या बाबतींत EPL वील एक्झिक्यूट ऑल द पावर्स. म्हणजे ते वचून चॅक करतले सगळे ट्रिटमेंट प्लांट चॅक करप किंवा हॉट मिक्स प्लांट चॅक करप, हें करप सगळें तें करतलें. आनी क्वॉलिटी कंट्रोलाचो प्रश्न सुट्टलो तातूंतल्यान. आतां एस्टिमेटाचो प्रश्न जो उरता तोय असोच आमचो सोडोवपाचो प्रयत्न आसा. आतां ताजी सिस्टीम कशी आसतली हें आमी एक म्हयने भितर वी वील टेक ए कॉल.